clear. Senora, ek join Zamudgo, Escola. Okay, call kotan dusra age. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, loving Jesus, Holy Spirit, Argantuka, Moimantuka, Dinvastuka. या वेळा पासत आम्ही तुका आर्गां दिता. जेजू, तू आमची वाट, तू आमचे सोत आणि तू आमचे जिवीत. जेजू, तू आमचो बेसांव दिनार, तू आमचो सोडवणदार, तू आमचो ईश्वर, तू आमचो परमेश्वर, तू आमचे जिवीत. जेजू, तू सेम काल, आयज आणि सदांकाल. थँक यू जेजू. तू आमचो सांगात कोत्ता, आमच्या सांगाता तू रावता आणि आमच्या जिवितान सगळें घडटा ताजी तुका खबर आसा. पवित्र आत्म्या, आर्गां तुका, तू आमचे भितर जियेता, तू आमच्या सांगाता जियेता आणि हे आमच्या कुसव्याचेर तू आमकां सांगात दिता. आमकां तू बेसांवांनी बोधता, आमकां भुरग्यांची बेसांवां तू आमचेर ओतयता. आर्गां तुका सुम्या, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या, आर्गां तुका बापा. ह्या वेळा पासत हे भयणी आनी भावा पासत बिनिवा आनी फ्रांसिस्को हांचे पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, तुजें उतर तांकां, तुज्या उतराची तांकां ओळख मेळून ती ओळख दुसऱ्यांक दिवंक हाचेर तयार जातात. ते ओळखीन तुजें नांव ती संवसाराक शिंपडायतात. जेजू, तांचे फॅमिलीचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तांचेर तांणी जें उतर तांचे काळजान भितर घातलां तें वाडून आनी चोडोन आनी जायते अबांडंट फळ तांकां मेळूंक तांच्या जिविताचेर तुजो आशीर्वाद सदांच दवर आनी तूं तांचो माज जावन तांचें जिवीत मुखार तांणी ताणूंक तांकां तुजो आदार दी. आणि हे सगळे आवयां पासत आनी बापायां पासत जी तुजेर बावाट धरून हांगा एकठांय जाल्यात तांकां तुजे आदीन कोत्ता. जेजू, तूं तांचो आदार, तूं तांचो धीर आनी तूं तांचो सोडवणदार. थँक यू जीसस. वी लव यू, वी adore you, we glorify you, we magnify every blessing from you, and we make this prayer in Jesus's mighty and glorious name. Amen, amen, and amen. Praise God. Good evening, everyone. Meena, Fatima, Reshma, Senora, Alisha, Biniva, Francisco, welcome. Okay, sorry, I'll make you the co-host. So, Ata, kon kottolo. Good evening, Baba. Thank you for coming. We had a beautiful session yesterday. Yes. Very nice. We missed you. So today what we have to do, I'll just give you a warning, okay? Because soon after this, we have a youth meeting. Okay. And the youth started coming in 15 minutes early. Okay. So I'll just give you a warning. And the next Saturday, ahल्या magi continue koti ami. Okay? Okay. So Galta, Baba, Reshma. Okay, Reshma, you say the binding prayer and let Alisha say the pregnancy prayer. Is that okay? Okay, sister. Can I start? Yeah. स्वर्गीच्या बापा, हे वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवेन आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांव बांदून घालता. सगळ्या वायट आत्म्या जे आसात वाऱ्यान, उदकान, चोमनी पोंदाक, सगळे दोतोरेक आनी उज्यांक. तूं आमचो रोसनार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोसने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाल बापा, जेजू तुज्या पुताच्या नावान आमी सगळ्यो सैतानाच्यो माटण्यो ताचो दबाव आमचेर, आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फॅमिलीचेर उत्पन्न जाल्यार तांकां दर एकल्याक
आमचे आदीन करून तांकां बांदून घालता आनी तांचो द्वेस करता. बापा, आतां आनी ह्याच वेळार आमी चोड एकल्याक आमकां आमचे कुसवे, आमचे फामिली जेजूच्या पवित्र आनी अमोळीक रोगतान बांदून घेता. हे पवित्र रोगोत जेजू तुवें आमचे पासत वारोयले. ताचे वरवीं आमी सगळींच नितोळ जाल्या. त्या तुज्या मोगा पासत आमी आर्गां दिता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगान आमकां वेदो घातलेल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत. बापा, हे मागणे करता आमी जेजू तुज्या पुताच्या नांवी. आमेन. Amen. Go by Alisha. मागणे गुरवारपणाचे. सुर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवासता तुका आर्गां Galatians 3:13 आमकां सांगता आपुणूच आमचे खातीर शिरा पडलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लागतार एमकडटा तो मनीस शिराप पडलो. कसलो तो शिराप जावन जालो. जेजू, तुवें आमकां साल्वार केली, शिराप कुर्सार किलायलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. सुम्या, आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता कसलो मरणाचो आत्मो सो आडकोड करता, आडचण, गोरपाट वो अबॉर्शन हाडटा ताका हांव नाकारता. जेजूच्या नांवान. सुम्या, तुजें जिवीत ह्या आमच्या कुसव्यान व्हांवता आनी अजापान रुजले. तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सादे आसात. नांवान हे गुरवारपण आमी देवाचे उतर आमी आयकता आनी देंवचाऱ्याच्यो फोटयो आनी ताच्यो एक एक वायट कोबऱ्यो नाटक करून उडयता. सुम्या, आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. एक व्हड बोलदोल हाडले. आमच्या कुसव्यान आसा ते देवाचे दूत उदेशी हो खुणशांनी पुरगोटलो. तुज्या उतराचेर विस्वास दवरता आनी हे सोबीत भुरगे जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा, आमी तुजो मोग करता. तुका क्रिस्त आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्म्या आमी तुका आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूच्या नांवान. हो शिराप भुरग्यांक जायना जावपाचो. हो शिराप गोरपाटचो आमी तोडून काडलाय जेजूच्या नांवान. भुरग्यांक जल्माक हाडपाची इंदिराय हांव करता. भुरग्यांचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्यांक कोणान डिलिव्हरी जाता. भुरगे सारके 9 म्हयन्यान आनी बरे भलायकीन जल्मता. बापा, हे मागणे आमी कालचाच्या कोलायेंतान
कोत्ता जेजू तुझ्या एकल्याच मोगाल पुताच्या नावान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise Jesus. Okay, Baba, my dear people, over to you. Biniva, Francisco. Yes. Praise please. God. Thank you, Jesus. Thank you. Praise God. Thank you, Jesus. Share korai. Okay. So all these mamas, Avoy, Bapui are here listening, waiting to listen to you. Praise Jesus. Okay. So Biniva, no, Kal start kelo tashkori ami, but Okay. we'll cut it short. Yeah. Okay. But I'll and then start- we can always continue. Everything is very, very vital. Yeah. Okay. I'll insan start kutta like when Yeah, Kazar Zal things start kori. yeah. Okay. Yeah. You can start. Praise Okay. God. Start kore Baba. Tu sang tu le. I got to start, but my uttara my thodi English pottu. No worries, no worries, no problem. So okay, yeah. In 2018, 2018 आमची कदर झाले आणि दोघांनी UK aliens life was perfect. Yeah. Okay. Yeah. So I'm can call on no then problem hamla no. That time tedna it was Yeah. सगळे हें जालें like कित करपाचें तें कांय कळना because तेका वखद ना चोय the problem कितें आसलोलें for example तें whatever the problem आसलें तें 10% आसलें जें 30% was minimum the test आहा न्हू तें तेगेलें that was 10% or something but minimum it should be at least 30 to get pregnant for Francisco. It was तें इतलें bad आसलें आनीक so that was a hopeless situation आसलें सामकें आनी तूं जाणा अशें करून आहा तेन्ना खूंय धांवपाचें दोतोर कांय हेल्प करनाय दोतोरा कडेन कांय ना रायट सो आनी मुगे जिवितांत कितें आसलें हांवें म्हाज्या पास्ट लायफाकू म्हाजी मम्मा मेल्ली केन्ना हांव ल्हान आसतना आनी तेन्ना हांवें खूब भाशेन मागपाक ट्राय केलें देवा कडेन बट एक पासून मागणें आन्सर जालें नासलें तेन्ना फाटल्यान सो म्हाका देवाचेर विश्वास नाहल्लो कित्याक पयलीं मुगे खंयचें मागणें सारकें नाहलें सॉरी मागणें आन्सर जालें नाहलें कित्याक आन्सर जालें नाहलें तें मागणें सारकें नाहलें म्हणून ओके तें आतां कळटा म्हाका की तें मुगे मागणें सारकें नाहलो म्हणून आन्सर जालें ना बट तेन्ना हांवें देवा ब्लेम केलो देवान वयली म्हणून मामा मुगेल्या आनी हांवें केन्ना म्हजेर ब्लेम घेवना की म्हाका मागोंक कळना म्हणून म्हाका दिसलें देवान वयलें लोकांक सगळो लोक म्हाका सांगपाक लागलो तुजी मामा देवान वयल्या बेगीन वयल्या सो हो कसलो देव धरू म्हाका मामा जाय आसतना आपूण वचता अशें करून हांव चिंत्तालें हांव देवाचेर रागार जातालें हांव मिसा वचना आहलें सारकें पयलीं हांव भुरगें आसतना आनी आतां सेम सिट्युएशन आमगे जिवितांत रिपीट जालें की भुरगीं जल्मोवपाक त्रास लायक प्रॉब्लम आहा म्हूण कळोन येता तेन्ना आमकां आतां कितें करपाचें तेन्ना देव कांय पावनाहलो तें म्हगे मतीं आसलें न्हू ह्या टायमार हांव देवा उतरना सो हांव परतून चिंतूंक लागलें आतां कितें करपाचें देव कांय पावना लास्ट टायम आतां आनी कितें पावतलो दोतोरा फाटल्यान धांवपा पडलें सो दोतोरा कडेन मेळना मेडिसीन ना तरी पूण आनी कोण ना कोणा फुडें वचपाचें एक इथं दोतोर आनी देव सो मागीर कितें जालें बी आमी दोतोरा दोतोरा फुड्यान गेलीं हिंगा आनी सो दॅट्स वॉट हांवें आतां म्हणलां न्हू तें 10% आसलो म्हूण तें टेस्ट नेगेटीव सो लो इट शूड बी एटलीस्ट 30% आनीक तें जालें मागीर लॉकडावन येयलें आतां लॉकडावन येयलें तेन्ना कितें म्हाका आस्मा प्रॉब्लम आसलें म्हणून हांव घरा रावलें तेन्ना दोगांय रावलीं हांव रावलें म्हणून तो रावलो बिकॉज तो भायर गेल्यार इट डजंट मेक एनी सेन्स when I'm staying home. So out of fear, huh? Yeah. Beyond रावली corona beyond रावली. कोरोना भियोन घराक रावला आमी आनी तेन्ना कोरोना आहा ते मनशा चड तूं मरोंक शकता असो म्हणटा न्हू वायरस आसमा आहल्यारू सो ताका लागून जे ओन्ली फकत कोरोना लागून भियोन आमी घरा रावली तेन्ना आनी रावली फर्स्ट डे जालो ओके सेकंड डे आनी तेन्ना कितें केलें आमी चिंतलें कितें आतां
आतां लेट्स आमी आतां सारकें हें करुया जेवण आनी कितें कितें लायक यू नो टू हेल्प अस कन्सीव आमकां प्रेग्नंट जावपाक म्हाका बऱ्या पडपा आदार दिवपा खातीर बरोबर जेवण जेवपाचें सगलें सारकें करुया अशें करून आमी चिंतपाक लागले आतां बिकॉज दोतोरां कडेन कांय जायना देवाचेर तर म्हाका विश्वास कांय नासलो सो रिसर्च करपाक रिसर्च करपाक लागले आमी. जेवणाची सगळें हय. म्हणजे जेवण बरें पडटा प्रेग्नन्सी इट हेल्प्स फॉर प्रेग्नन्सी Yes. सगळें लागीं रिसर्च केलें आनी टायम टेबल केलो टायम टेबल केलो सारको लायक लिटरली आख्खो टायम टेबल केलो सामको आनी 2 कॉपी केल्यो हिंगा थिंगा मारल्यो सो दॅट वी हॅव टू स्ट्रिक्टली फॉलो कित्याक आनी वखद ना न्हू वखद ना जाल्यार कितें करपाचें वी हॅव टू ट्राय आवर बेस्ट आतां ओनली होप वॉज ऑन फूड फुडाचे जेवणाचेर आनी एक्सरसाइज Yes. करपाक एक्सरसाइज आनी सगलें तें फर्स्ट डे आतां सेकंड डे म्हगे फ्रेंडान एक लिंक धाडलें ब्रदर जॉन्सनालें तें चोवपाक हांव कित्याक गेलें कित्याक हांवें पयलीं गोंया आसतना कलंगूट रेतिरा गेलोलें हांव आनी थिंगा म्हाका देवाचो मातशें टेस्ट मेळ्ळो देवाचो देव कोण आसा तो आनी ओन्ली फकत म्हाका तो एक्सपिरियन्स आहलो म्हणून हांव हें आयकोंक लागलें आतां हिंगा आमी दोगांय एका लॉकडावनान आनी आयकोता हें सगलें ब्रदर जॉन्सन शिकयतालें तें कंप्लिटली डिफरंट आहलें लायक यू नो आख्खें हांव इतले रेतीर गेल्लें मामा बरी ना तेन्ना मुगेली आमी सगल्या रेतिरां धांवतालीं हिलींग मेळपा खातीर बट देवा सोदपा खातीर न्हू फेकवण मेळपा खातीर धांवतालीं आनी तेन्ना हांवें केन्ना ब्रदर जॉन्सन शिकयता तें केन्ना आयकोना दुसऱ्या खंयच्या रेतिरां फॉर एग्जाम्पल ब्रदर जॉन्सन कितें शिकयता जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेळ्ळी म्हणून न्हू आनी पूण दुसरी रेतिरां हांवें कितें आयकलोलें जेजूको मागतालीं म्हाका बरें कर सो हांवें हें 1 Peter 2:24 खंयच्या रेतिरां आयकोना तेजें एप्लिकेशन केन्ना आयकोना आमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेळ्ळ्या 2000 वर्सां फाटीं वेन जेजू मेलो तेन्ना आमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेळ्ळी म्हणून हांव केन्ना नोको जाणा आय नेवर न्यू अबाउट इट रायट सो हें फर्स्ट टायम आयकोलां 1 Peter 2:24 ओके आनी एक सांगपाक आमी सोदता की यू नो वेन द फर्स्ट डे आमी जेन्ना रेतीर आयकोंक लागलीं एक कपल येयली आनी लायक तें हें कशें डिस्ट्रॅक्शन कशें आमकां नॉट डिस्ट्रॅक्शन बट अटेन्शन अटेन्शन कशें देवा उतरचें येवपा सो ब्रदर प्रे करपाक लागलो ना ती येयली आनी ती रिक्वेस्ट केली ब्रदरी केलें सो मातशें प्रे करूं आपणाचें बिकॉज भुरग्यां लागून भुरगीं जावपाक जाय आनी ब्रदर तेजी प्रे करता एंड विदीन नेक्स्ट वीक ती परतून येताय आनी ती सांगताय ब्रदरी दॅट शी इज प्रेग्नंट म्हणून आय वॉज लायक वॉट लायक इतली सरप्रायज जालो आतां आमी स्ट्रगल करताय दोगांय विथ फूड जेवण घेवन आनी एक्सरसाइज करून आनी टायम टेबल सेट करून आनी डॉक्टर ऑल्सो लायक ते हें करताय म्हणजे ते कडेन तेजे वखद ना कांय ना हें करपा आमकां हेल्प करपा इतलें व्हडलें आनी ब्रदर प्रेयर करता आनीक विदीन नेक्स्ट वीक तेंकां आन्सर मेळटा शी इज प्रेग्नंट आमी सो इजी सो इट वॉज लायक सरप्रायज कसो आमकां कितें सो आमी केन्ना पळयलें नासलें स्क्रिनीचेर मागणी करून कोण प्रेग्नंट जाता तें यू नो आनी पयलीं रेतिरान जाल्यार चोयल्लें कोण हात दोन मागणी करता हय फिजिकली प्रेझंट आसूंक जावो हें आमचे मतीं आसलें पयलीं की तो देवा मनशान आमकां हात लावूंक जावो तेन्ना बरें जाताय तें आमी पयलीं चिंत्तालीं पूण हें आमी चोयलें तें समथींग डिफरंट स्क्रिनीचेर लोक बरे जाताय थिंगा आनी लायक आनी पासून दुसरी हिलींग चलता तेन्ना कोणा दूख वयता आनी कितें जाता सो तें चोयलें म्हणटकीर समथींग सरप्रायजींग इट वॉज सो आमी चिंतलें ओके आमी बसून चोया हें गेलें सो वेन ब्रदर ती शिकयतालो हें 1 Peter 2:24 चोय आयकोलां हांवें मागीर Proverbs 18:21 जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आहा तें म्हणण्यो 28 ओके येस जिवीत आनी मरण तुगे जिबेचेर आहा होय सो आनी तें आयकोन तेन्ना आमी लायक गेलीं अरे आमी कित उलयलां जिवितां आनी that made sense because आमी फॉर एग्जाम्पल हांवें हें काल म्हणोना हें आमी न्हू दोगांय ल्हान आसता लायक वेन आय वॉज स्मॉल हांव सदांच चिंत्तालें म्हाका काजार जालें म्हणटकीर भुरगीं जातो काय हें म्हाका चिंतप आहलें ओके दॅट वॉज फियर इन मी तो म्हजे भितर भिरांत आहली बट म्हाका खबर ना म्हाका कित्याक मतीं येता तें तो देंवचार घालता न्हू तें आनी सेम हेका आहलें सेम म्हाका कितें जालें प्रॉब्लेम हांव एकलो चेडो आमच्या घरान सो तेंकां हांव कन्सीव जावपाक तें बरें त्रास पडले मामेन डॅडी प्रेयर करतालीं डॉक्टर हेल्प आनी
आनी देन हांव म्हाका तो फियर कितें आसलो पयले सुटयांचो हांव चिंततालो हांव एकलो चेडो म्हाका इतलो त्रास पडलो जावपा जाल्यार मागीर फ्युचरा मागीर म्हाकाय प्रॉब्लम जावपा ना काय भुरगीं जावपा ती फ्युचरान सगळं मेडिटेट करतालो तो ल्हान आसतना So- आनी हांवूय बीन फॉर वॉट रिजन आय डोंट नो आय नेवर हॅड एनी मुगे पेरंट्सांक केन्ना प्रॉब्लम आसना पूण मुगे मोती तें येतालें म्हाका भुरगीं जावपाक इजी जाता काय अशें करून बट सो इन अदर वर्ड्स कितें दुसरी उतरांनी की आमी आमगेल्या जिवितांत मेडिटेट करतालीं आमचें मोती आहलो तें wrong thinking. रॉंग थिंकींग घुंवतालें एक तेंपार So एक फियर कोस आसलो भितर सगळें Yeah. So आमी देवा उतर कितें सांगता आमी जेन्ना उतर मेडिटेट कोत्ताय आमी जेन्ना तोंडान उलयताय मेडिटेट कोत्ताय तें घडोवन येता न्हू सेम वे चोय आमी मेडिटेट कोत्ताले कितें सगळें नेगेटीव आम भुरगीं जावपाक जातोली काय त्रास पडटलो काय हांव ल्हान आसून तें चिंत्तालें आनी तेगेले तोच फियर आसलो सो इन अदर वर्ड्स म्हज्यान म्हणपा जाता की इट कुड बी दॅट वन ऑफ द रिजन आमी मेडिटेट करून आमचेर गेल तें फर्स्ट ऑफ ऑल होय I don't- हो बरो बिना- नासतना तूं उलयतालें ओय ब्रदर फ्रांसिसाक एक क्वेश्चन विचारूंक जाता ब्रदर फ्रांसीस तुका तूं म्हणटा आपण ल्हान आसतना चिंत्तालो आपण एकलो चेडो आनी आपणा बी मीन्स एशें कोन्न जातोले मीन्स जायना जाल्यार बी म्हण तें कित्या लागून चिंतून येता तुका म्हाका पळय हांव घराको आसतना डॅडीन म्हाका पयलीं डॅडी कितें म्हणटालो आमकां जायते पासून मागलें तुजे पासून जावपा लागून भुरगीं जायना जालीं सो ती डॉक्टरांक हेल्प केली तेणी हें जाली आनी देन ती कोणाक प्रेयर केली तेणी एंड देन विथ द हेल्प ऑफ प्रेयर ती मामी कन्सीव जाली सो ती वर स्ट्रगलिंग फॉर बेबी बेसिकली तो तुगे पेरंट्सां आहलो म्हणून तुका ती होय, भिरांत ती- हितून होय. तुजे भितर उडून गेले होय ती जशें म्हाका फेथ सांगता आयकोन येतोय तशी भिरांतूय बी आयकोन येता होय भिरांत So ते खातीर ती ल्हानपणासून भिरांत पाडली होय सारकें होय तें आनी ते तें भिरांत पाडून ते एक ल्हान आहलो तें व्हडलें झाड जालें तूं व्हडें जाता म्हणल्यार आनी होय, ते सारकें. फ्रूट दिवपा लागले म्हळ्यार तुका सिम्पटम्स दिवपा लागले फेक्ट सारकें बिकॉज मेन मोठे पयले कितें आमी रिसीव कोत्ताय ते आयकोताय ते आनी मागीर आमी तें चिंत्ताय आनी मागीर तशें आमच्या मना चिंत्ताय तशें जाता करेक्ट न्हू आनी तें जावपा म्हाका भुरगो आसतना सोडी तें चिंतालो न्हू सद्दां म्हाकाय फ्युचरा प्रॉब्लम जाता काय जावपा ना कितें म्हाका खबर ना सारकें देवा उतर कितें सारकें म्हाका कितें पळय बॅड पळय आमी नेणारू इट्स लायक बॅड सीड कशी ती बी कशी ती बी तूं काडजान जाता तुज्या आनी Yes. मेडिटेट करता आनी लेटर ऑन इट विल गिव यू फ्रुट्स व्हड मेळटली हय Yes. प्रेज Right. जेजस आनी आमी आयकोताय न्हू मिन्स आमगेली घरची म्हणटाय थंय हय. आपणा एशें कोन्न आहलोलें न्हू सो तूं कॅर घे सो ती बी हय. एक भिरांत हय. दिताय हय. आमकां उतरां होय सो तेजे भाशेन जालें तें तुज्या जिवितांत हय तशें करून आनी हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार एकलो चेडो न्हू एकलो चेडो आनी भुरगीं नाय कांय नाय सो लायक हें अशें लायक एकलो चेडो जावपाक कास्तीक पडली तेंकां आनी सो दॅट वॉज फियर भितर हें आसली तकली म्हाज्या सो हय. म्हाकाय फुडें केन्नाय प्रॉब्लम जाता काय सो डावट कसो अशें करून हय सो मेन मातसो मोठे आमचे कितें आतां मेन मोठे आमगे कितें आतां कोणू मिन्स आमगे आवय बापूय फ्रेंडां वो नेबर कितें सांगताय ते पयले उतराचें आमी चिंतपाचें तें उतर आमी हय, कितें दिता सारकें. भिरांत दिता वो जिवीत दिता सो ते पयलीं भाशेन तें सारकें म्हणल्यार कितें जाणा बेस्ट मेन थींग म्हणल्यार पयलीं देवा स्वत उतर आमकां खबर नासली देवान कितें प्रॉमिसीस केल्याय त्यो देवा ओडकोंकूच नोका जाल्यार कांय सो वर्ल्ड कितें तुजें उडयता तूं घेता आनी चिंता कोणी तूं कितें सांगता येवन सांगता एशें कोन्न तें जालें आनी कोणाक कितें सांगता म्हणजे नेगेटीव सगळें लागीं अबावट प्रेग्नन्सी एंड ऑल तूं तें एक्सेप्ट करता मोस्ट ऑफ द थिंग्स सम पीपल स्टार्टींग पयलीं देवा उतर स्वत खबर ना तेन्ना आनी पीपल मेडिटेट करपाक लागता मागीर ब्लेम येता देवाची देवा जाय जाल्यार देव दितलो नो इट्स रॉंग तांकां खबर आसना न्हू ब्रदर आमकां पयलीं खबर नासली सो ते भाशेन तें हांवें तें चिंता पळयलें हांव चिंततालो कितें देवा जाता देव दितलो बट रॉंग देव इट्स नॉट हें कशें न्हू तो हें कसो जाला थोडे लोकांक दिता थोडे लोकांक दिना रॉंग जालें पार्शलिटी जाली Romans 2:11 God is not partial हय सारकें हय He's not a respecter of people. तो सगळ्या इक्वली ट्रीट करता सो सिस्टर बिलीवा तूं कंटिन्यू कर या Okay. कंटिन्यू कर बाय या Okay. हांव म्हणटालो न्हू आमी ल्हान हांवूय चिंत्तालें म्हणून तें म्हाका खबर ना हांव कित्याक चिंतूंक पावलें तें
पूण म्हज्या मोती येतालें बेश्टें येता देंवचार आतां म्हाका खबर आहा की कोण घालतालो तो मोती तें म्हाका मेडिटेट करपा तें सो या सो मागीर कितें जालें आमी लॉकडावना आसलेलो न्हू टायम टेबल केलो वेन वी स्टार्टेड लिसनींग तेन्ना आमकां देवाच्या उतराची ओळख मेळपा लागली आमी जेन्ना बसोन चोयताले तेन्ना ब्रदरागे टिचींग आनी ही ओळख मेळटा ती completely different आख्खें different from whatever I had learned my whole life okay आनीक तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की हांव ल्हान आसतना म्हगे मामा बरो ना तेन्ना हांव प्रेयर कितें कोत्तालें हार्ड चोड कोत्तालें चोड सामकें लायक चोड प्रेयर केल्यार देव आयकोता म्हणून सो ती फोट म्हाका कळोन येयली की आमी चोड प्रेयर केलें म्हूण देव आमची मागणी आयकोना आमी कितले भावार्थ आहा आमी ते प्रेयर कोत्ताय तेजेर डिपेंड आहा ते प्रेयर आन्सर जावपाक ओके सो आमी देवा इन न्यू टेस्टमेंट कितें नये करारांकू आमची कामांनी आमगे प्रेयर आन्सर जायनाय नॉट आवर वर्क्स बट बाय फेथ इन ओल्ड टेस्टमेंट इट वॉज बाय वर्क्स आमकां प्लीज करूं पडटा लायक फॉर एक्झाम्पल बाय फॉलोइंग सर्टन set of command for example only if you keep the law तुगेले जातालें बरें रायट आतां न्यू टेस्टमेंटान कितें Jesus has fulfilled the law आनी आनीक आतां जेजून आमकां सगळें फुरसार मरोन दिलोलें आहा आतां आमचें काम फकत तें भावार्थान घेवपाचें सो एशें कोन्न आमकां कळो लागलें आमकां बसोन टिचींग आयकोतालें तेन्ना आनी हें कळोन येता म्हाका कळोन येवपा लागलें देवान मामा व्हरोन आसलेलो मुगेल्या पूण देंवचारान सिकनस धाडलोलें आमकां बायबल कितें सांगता thief comes to steal kill and destroy but Jesus has come to give us life and life in abundance right ओय सो तें कळोन येयलें तेन्ना हांव चिंतपा लागलें अरे आख्खें लायफ भर देवाक ब्लेम केलो देवान मामाचेर दुयेंस धाडलें कॅन्सर आनी तेका वयलो म्हणून पूण तो एक्चुअली कोण आसलो तो देंवचार लिपोवन देवाचें घालून सगळें हें कोत्ता ओके सो तें कळोन येयलें आमकां मागीर आमी कितें केलें आमी जेन्ना जशीं शिकतालीं तेन्ना आमगे जिवितां आमी सुदारप कोत्तालीं करेक्शन्स कोत्तालीं फॉर एक्झाम्पल आमी प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणलें थंय जिवीत आनी मरण जिबेर आहा सो आमी आमचें उतर सांबाळपा लागलीं फर्स्ट थिंग वी डीड वॉज आमचीं उतरां करेक्ट करपा लागलीं आमी कितेंय उलयनासलोलीं तेन्ना आमी चिंतून उलयतालीं तेन्ना फोकाण बसून करपा वचना आहलीं चड कितें फोकाणान बसून रॉंग कितें म्हणून वचना आहलीं बिकॉज आमकां कळोन येयल्लें बिकॉज बायबल सांगता तें नॉट जस्ट एनीवन रायट आनीक तें जालें मागीर 1 Peter 2:24 आतां आमगे मागणी केश कोन जावपा लागली जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मेळल्या आमी केन्ना मागोना मागीर जेजू म्हाका पिकोवणी दी म्हणोना आमी जेन्ना आमी हें टिचींग आयकोलें तेन्ना सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज करेक्शन्स जेन्ना तुका बायबल सांगता अमकें आनी तूं तुगे जिवितान रॉंग कोत्ता रोखडें करेक्ट करपा जाय बिकॉज तूं आयकोता आनी तुगे जिवीत सदांचे भशेन चलयता देर इज नो पॉयंट इन फायदो ना जालो आयकोन न्हू टिचींग तूं करेक्शन्स करना जाल्यार जिवितां तूं तें रॉंग कोत्ता तें रायट करना जाल्यार येस शिकता तें एप्लाय करपा जाय न्हू आमी ना जाल्यार फळ केश कोन मेळटलो आमी बसून फकत देवा उतर आयकलें म्हूण जायना आमी मोतीं घेवन तें आमगे थिंकींग जें रॉंग चिंतप आहा तें बदलपा जाय की देवा उतर कितें सांगता तेज प्रमाणे न्हू हय सो तें आमी केलें बारीक सगळें आनी आमी फकत देवाचें उतर आयकतालीं दीस आनी रात आमी कितें जाय आमी मुद्दम बसोन नाय देवा उतर आयकपा फोर्सान अशें तें देवा उतर इतलें बरें आहलें आमी जेन्ना आयकोनासलो तोहलें सो तें देवा उतरानू आमकां ओडून वयलीं बसपा थिंगा बसोन आयकोपा बिकॉज सो इंट्रस्टींग आहलो तें इट वॉज कंप्लिटली डिफरंट इट वॉज अट्रॅक्टींग अस न्हीद पासून पडना आहली तेन्ना त्या दिसांनी बिकॉज नेक्स्ट डे कितें कोयता काय ब्रदर म्हणून बिकॉज हे न्यू सगळें आनी आमी कितें कोत्तालीं हांवें काल मेन्शन करून आहलें यु नो आतां ब्रदर म्हण तूं कितें शिकयता फॉर एक्झाम्पल तो स्पिरीट सोल बॉडी उलयता ओके आनी तो फेथ टॉपीक शिकयतालो तेन्ना
आतां स्पिरीट सोल बॉडी शिकयता आनी आमकां खबर नासलेली वॉट इज स्पिरीट सोल एंड बॉडी. आमी कितें करतालीं बरोवन दवरतालीं आमकां कितें समजलें ना तें ब्रदरालें आनी पोत्तून त्या चॅनलाचेर वयतालीं JCILM आनी सोदतालीं तो टॉपीक व्हिडिओ मेळत जाल्यार. So that आमी तेजी डीप स्टडी करपाक so that we can understand what he is talking about. You know, आमी इस्कॉलांक कशें करून शिकताय कितें कळना जाल्यार गुगलाचेर टायप करून लायक आमी गुगल नासलो म्हणटा तेन्ना पूण कितें कळना जाल्यार कोणाकूय विचारतालो वचून कितें समजना जाल्यार or in a lesson there is something a point if you don't understand that तूं टिचरी वचून विचारतालो न्हू. So in the same way आमकां कितें कळना तें आमी वचून रिसर्च करतालीं so that next day आमकां समजपाक सोंपें पडपाक. So yeah, that's what we did. बारीक कितें रेमा and logos what it is brother उतर उलयतालो आमकां कळना तो कितें उलयता. So आमी वचून रिसर्च करताले तेगेल्या चॅनलाचेर if anything he has spoken earlier कितें तर म्हणलो जाल्यार हा तेजेर शिकोवन दिलो जाल्यार हा जाल्यार. सो इतले भितर डीप वचून आमी शिकतालीं तेन्ना फर्स्ट टायम एवर आमी बायबल शिकतालीं. वी वर नॉट रिडींग इट. आमी वाचना हालीं आमी शिकतालीं बिकॉज ऑल आवर लायफ आमी वाचलो बायबल वाचून काय समजल ना. हांव पयलीं वाचपाक लागलें तें सगळें नांवां मेळ्ळो म्हाका सगळीं त्यामुळे कितें सांगता बायबल कांय समजना. मागीर ब्रदर टिचींग कळोन दिलें हाव टू स्टडी बायबल कितें करून शिकपा तो. सो तें जालें आनी ह्या टायमार म्हाका कळोन येयलें की म्हाका प्रेग्नंट जावपाक व्हडलें डिफिकल्ट न्हू. जेजून ऑलरेडी दिलो हा हिलींग हांवें फकत तें एक्सेप्ट करूंक जाय. दॅट टायम आय बी प्रेग्नंट म्हणून आनी आमी इतली हॅप्पी जालीं तेन्ना आनी ब्रदर वॉज टिचींग ऑन Mark 11:24 whatsoever you desire believe that you have received it right and it will be yours. तुका कितें तूं देवाको मागता तें तुका मेळ्ळें म्हूण समज आनी तें तुजें जातलें हें देव सांगता न्हू Mark 11:24 आनी तेन्ना वी वर सो हॅप्पी about it that amgela now what we have to pray that it is already done म्हणून. So and the other scripture was confidence in God 1 John 5:14-15 कितें सांगता देव आमकां आमी जेन्ना राव बाबा मातशें राव बिनिवा रेश्मा शेअर करून जाता बाबा. सिस्टर ओके मार्कू 11. सो तुमकां सगळें समजता न्ही बाय जेनिफर मीना जॉयसी हय सिस्टर ते सांगत ते समजता न्ही. जेनिफर म्यूट कर बाय तांबडे बटन आहा तुजे बोट लाय. हॅलो सो समजना जाल्यार क्वेश्चन विचारे आहा. सो काय बरें देवागे उतर आयकिलें आनी ते देवागे उतर तांकां समजी काय मेळ्ळी. ते देवागे उतर ती सोदीत गेली आनी थिंग बसून तें दोड काडना आनी कानूय कुशीन काडना आनी ते मागीर ती शिकपा लागली. कितू टायम काडलो तो चोयतानी ते एक्सरसाइज केलो ते लिस्ट थिंगा उरले. आनी दोगांयनूय केलें दोगांय एकठांय बसोन केलें. प्रेज गॉड. ओके चल वाच बाय. रेश्मा अचिता वाच. कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण बावाट धरून ह्या दोंगराक म्हणटी हांगासुरलो उठ आनी दोर्यांत वच तें तांचे सोदीं घडटलें म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता. ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावाट दवरात आनी तें तुमचें जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. सो तेंगे ते कन्सीव जावपाक तांकां तें प्रॉब्लेम जातलें जायना तें चिंतिल्लें. तें तांगे व्हडलें मावंटन आसलोलें व्हडलो दोंगर आसलोलो. ते ताणें मागीर कळ्ळें ते देवागे उतरान तो दोंगरा तांच्या मुडपा जात म्हूण तूं उठ आनी दोर्या वच म्हूण कळ्ळें. आनी भावार्थान म्हणून जाता आनी भावार्थान तें जालें खरेंच सांग जालें म्हूण विस्वास धरून जाता. सो तें तांकां कोडून आयलें. मागीर चोय कितें जाता तें
येस होय ते कळोन येयलें. आनी दुसरें 1 John 5:14-15 थिंगा आमकां देव कितें सांगता, आमी जे मागणें मागताय तें देव आयकोता आनी तें आयकोत जाल्यार तो बरोय स्क्रिप्चर बरोवन दवराय मागीर बायबलाचेर चोयाय हा 1 John 5:14-15 येस सवाल सुद्धा जॉयसी तू वाचित बाय वाचता सिस्टर. 14-15 कितेंय आमी देवाक कशे पोरमोणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकोता. ताचेर हो आमचो पूर्ण विश्वास आसा. आनी जर सगळीं आमची मागणी तो आयकोता म्हूण आमी जाणा. तर जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रेज गॉड. वाव थँक यू जीसस. या सो कितें सांगता आमकां देव की आमचें तो मागणें आयकोता. सो आमकां केदें व्हडलें अश्युरन्स हें की आमी जें मागताय बट कोशको मागताय अकॉर्डिंग टू हीज वील तेज्या थिंगा आहा तें आमी सगळीं ताचे लागीं मागताय आमकां लायक इंग्लीश बायबलां आहा अकॉर्डिंग टू हीज वील म्हणून यू नो तेजे खुशे खोशे परमणे. सो वॉट इज हीज खुशी मेळता आमकां तेगे बायबलां देवाचें उतर सांगता आमकां तेजी खुशी कितें आनी तेजी खुशी कितें तेणें आमकां ऑलरेडी तेज्या गायांनी पिकवयलाय न्हू. सो दॅट मिन्स देव आमचें बरें चित्ता म्हूण आमकां कळोन येता ह्या हेजेर. तेजी खुशी कितें आमकां तेणें ऑलरेडी पिकोवन दिला. आतां आमी मागताय तें मागणें तो आयकोत जाल्यार तो तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा, आमकां कॉन्फिडन्स आहा की आमकां ऑलरेडी तो दितलोय बीन म्हणून तेणें दिल म्हणून. सो जेन्ना आमी हें आयकोल न्हू दॅट आमगे देव आयकोता मागणें आनी तो मागणें तो आयकोता तितलें आमी दिता म्हणून न्हू आमी इतली हॅप्पी जाली आमी सेलिब्रेट स्वत मानलें. फर्स्ट ऑफ ऑल यस स्वत मानलें. तो पयलीं सिच्युएशन तो सांगता मार्क 11 स्वत मानता मेळ्ळें म्हणटा आमकां. सो आमी स्वत मानलें. स्वत मानपा आमी लेबर केलो जायतो. सो तें सो तें स्वत मानप म्हणल्यार नॉट इजी. रोखडें तेजें स्वत मानपा जायना वाजून हें कशें. सो तेका तुका लेबर करूंक पडटा. यू नीड टू तकली सुजमोवपा जाय. अंडरस्टँड दिवपा जाय. लायक टू रीड एंड बिलीव ऑन द वर्ड. सारकें लेबर म्हणजे बसोन तें शिकप वावर करपा जाय. वावर करपा. होय तोकोस घेवपा जाय. होय होय. फॉर एग्जाम्पल स्कॉला एग्जामी पयलीं कितको शिकतालीं पयलीं रायट. आमी फकत वाचून वचना आहली न्हू. होय. सो तुमकां पयलें जिजस प्रे फॉर मी, आय प्रे फॉर यू. भुरगीं नाय जेजू म्हाका भुरगीं दी म्हूण मागतालीं ती तुमी. सारकें. तुमकां मागीर तें स्वत कळ्ळो तशें कळ्ळें हारे मको कित्याक मागताय रे तुमकां ऑलरेडी दिलां. तुमकां विश्वास दवरूंक जाय. तुमकां खात्री आसूं जाय. तुमकां आपूण मुगे उतराचेर तुमकां ऑलरेडी दिलां. आपणागे खुशी तुमकां दिवपा तें समजून गेल्लें. होय आमकां तेजिगे जोय तें कळोन येयलें. आनी what we did, we celebrated. You made a cake. Tell them. केक केले तेचा केक केले आनी सेलिब्रेट केलें. भुरगीं ऑलरेडी आहा म्हण. म्हणून. सो ब्रदर सिस्टर प्रेज जीसस. फेथ म्हणल्यार कितें? फेथ म्हणल्यार एक्शन. एक्शन इज लायक फेथ इज एक्शन. तूं तो बिलीव करता, एक्ट ऑन इट. बिलीव करता जाल्यार. जेजून तेंकां बरें केलें तेन्ना तोट्यांक बीन उठ आनी चल म्हणलें न्हू. तो तेंकां बरें करून थिंगा बसाय म्हूण सांगून गेलो. उठाय म्हणलें तेन्ना हाती दिवन वयर काडलें तेंकां. सो फेथ इज नाव यू बिलीव, नाव यू एक्ट लायक यू. तूं जेन्ना स्वत मानलां तूं बरें जालें म्हणून ना तूं एक्ट तूं एक्ट कर. बिलीव तूं बरें जालें म्हणून न्हू. इट इज एक्शन. तूं बरें जाल्ल्या भाशेन दाखय. होय दाखय. तूं बरें जालें म्हणनाका आनी ओगे थिंग कुशी काडून बसनाका. बरें जालें म्हणून दाखय. होय. फॉर एग्जाम्पल लायक आमी कितें केलें तें आमकां जेन्ना कळोन येयलें की आमची बेबी ऑलरेडी प्रेझेंट. जेजून आमकां सुमोतीच्या शिरापांतलीं भायर काडलें. कर्स ऑफ द लॉ, कर्स ऑफ दॅट
ते शिराप आहलो Barrenness. बॅरनस आंटी कितें म्हणटा तेका बॅरनस कोंकणी या ते कोंकणी ते या कित म्हणटा बॅरनस बेरनस भुरगे नापलोले ओय वाचतें वान्सटें ते आनी उतर म्हणचे न्ही ते नाका येस या सो ते मागीर वॉट एवर कितें जे प्रॉब्लम्स आहाय भुरगीं जावपाक त्या शिरापांतले आमकां देवान काडले म्हणून आमी जेन्ना कळोन येयलें तेन्ना वी सेलिब्रेटेड नाव दिस सेलिब्रेशन हें सेलिब्रेशन आहलें आमकां आमच्या काळजांतल्यान आमी बिलीव केल्लें सो ते काळजांतल्यान येयली खुशालकाय सामकी सो ती काळजांतल्यान खुशालकाय येयली तेन्ना आमी हें सेलिब्रेट केलें हय की आमी जाल म्हणून आतां आमी कसली भिवपा गरज ना म्हण दोतोरांची ना आनी कोणाची इज ऑलरेडी डन आमी फकत बावार्थ धरून जाय म्हणून आतां सो देन वी जस्ट देन आमी चड आनी चड शिकोत रावलीं दिसांनी रात शिकतालीं आनी तितू मदें ती आसमा जी आहाली ती गेली हांवें काय मागलें ना देवा कडेन यू नो आनी मागीर पळय थोडे लोक म्हाका येतालो केन्ना क्वेश्चन करतालो अरे कितें जालें भुरग्याक कितें जालें तुमचें सो तेन्ना म्हाका लायक एक कॉन्फिडंट येयलें सी नेक्स्ट टायम हांव तर गोंय वयता न्हू जाल्यार आमी 2 जाण वचपाचें 3 जाण येता म्हणून प्रेज गॉड हय इतलें हें केलें मनान दवरलें बट कांय एविडन्स नाहला तो तोकल्या म्हण नाहलो तो सांगतालो तेंकां हांव लोकांक सांगतालो तें कोण जाता तेंकां नेक्स्ट टायम तूं पळयता म्हणून ते कोणें एकल्यान म्हाका विचारलें लेगून तुका कितें प्रॉब्लम आहा रे हांव कांय प्रॉब्लम ना कोण सांगलें प्रॉब्लम आहा म्हणून बट एक्चुअली प्रॉब्लम आहलो बट हांवें देवा उतराचेर स्वता मारलें देवा उतर सांगता आमकां वी ऑलरेडी हील्ड सगळ्याक तें उतर स्वता मारलें आनी तेंकां सांगपा लागलो कितें हांव पळय नेक्स्ट टायम तुमी गोंय येता तेन्ना आमी 2 जाण चोवपा न्ही 3 जाण चोयतलीं Yes, that was the confidence. But that was later, much later, when आमी जेन्ना चड आनी चड देवा उतरां येयलें तेन्ना. But हें आमी आतां फकत स्टार्टींग केलें न्हू हियर. बट आमी स्टार्ट केलें तेन्ना कितें जालें आमी दीस आनी रात आयकतालीं न्हू आमकां रोडो येतालें मोगान देवाच्या. आमी रडटालीं दोगांय बसोन लायक देव इतलो बरो म्हणून आमकां इतलो लायफ आख्खें आमकां खबर नाहली इतलो बरो म्हूण देव यू नो आमी कितें जाल्यार देवाच्या कान घालतालीं न्हू देवा जाय म्हूण जालें जिवितां कितेंय जावं देवा जाय म्हूण जालें म्हणटालीं इवन रॉंग जावं रायट जावं बट एक्चुअली नो आमच्या हातीं आहा आमचें जिवीत देवान आमकां दिलोलें आहा न्हू चूज करपाक बरें आनी वायट सो आमी जिवितां जें वयताय तें आमी चॉयस केल्लो फाटल्यान फॉर एग्जाम्पल आमी जें चिंतोन आमी आतां म्हणलें तें आमी मेडिटेट करून आमी भुरगीं जातलीं काय ना आमचेरूय हाडलें देवान धाडूं ना तें सो आमी हें सगलें आमच्या मतीं येवपा लागलें अरे द होल लायफ आमी देवा ब्लेम केलो बट देव इतलो बरो देव म्हणलोलो मोग म्हणलोलो आहा तें लायट उजवाड आनीक तेन्ना आमी देवाच्या मोगान आनी इतलें रडटालें बेश्टें रडो येतालें म्हाका जेजू म्हजे पासत मेलो म्हणून हुडसार पयलीं कितें दिसता म्हाका जेजू सोगल्यां पासत मेलो सोगल्यां पासत मेलो पूण म्हजे पासतूय मेलो तो हांव जरी तर संवसारांत एकलें मनीस आहलें जाल्यार पासून तो येवन म्हजे पासत मोत्ता आहलो हें जेन्ना म्हाका कळोन येयलें तो म्हाका पर्सनली म्हाजे पासत मेला वी यूज्ड टू क्राय हांव एकलें न्हू पूण तोय बीन मोगान देवाच्या इतलें आनी पूण तें केश कोन जालें एक दीस आयकोन जावं ना दीस आनी रात आमी देवाच्या उतर बसोन आयकतालीं पयलीं आमी कितें रितीरा वयता तेन्ना बी न्हू रितीरा गेलीं घराको येयलीं पोत्तून संवसारी जिवीत जियोपा लागलीं यू नो पयलीं हांव वयतालें तेन्ना चड रितीर अटेंड केलें नाय हांवें कित्याक केलां तें म्हगे मम्मा बरो नाहलो म्हणून तेन्ना सो पयलीं वचप रितीरा वचप घराको येयलीं पोत्तून आहा तें रितीरा आयकलो तें भायर तकली भायर यू नो पूण हियर हिंगा आमी कितें कोत्तालीं दीस आनी रात तितूंक आहलीं आनी जें शिकतालीं तें आमच्या मतीन दवरतालीं आनी एप्लाय कोत्तालीं जिवितांत सो हें करून ती आसमा गेले आसमा प्रे करून हांवें यू नो ओन्ली बाय सिटींग थिंगा देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन हें सगलें देंवचाची सगलीं आहलोलीं दुयेंसां आनी कितें वायट बॅड हॅबिट्स एडिक्शन्स हें सगलें आमी सोडपा लागलें यू नो ती तुका सोडून गेली ओय ती सोडून गेली आमकां आमी ताजे फाटल्यान धांवनाय आमी सोडपाक सगळे बॅड हॅबिट्स एंड ऑल आनी आमचें तें जालें मागीर आमकां टीव्ही चोवपा पासून यू नो आमकां येना आहलोलें दिसना आहलोलें टीव्ही चोवपाक टीव्हीचेर यू नो पयलीं आमी सिरियल्स चोयता आनी कितें मुवीज चोयतालीं म्हण न्हू यू नो तें पळोवन चोवपाक गेलें डिझायरूय गेलो फकत देवा उतरूच सामकी भूक लागपा लागली आनी तान लागो लागली देवाची उतरूच आयकपा दीस आनी रात आनी या तें करून हें गेलो आत
tell about your hand joint. शोल्डर माझं पहिलं भायर सरतालो भुरगो आसतना कितें केल्लें बाय केन्ना सडनली भायर सरतालो सो तो लेवन हील जालो ऑटोमॅटिकली आमकां खबर लेवन अगेन हील जालो तो दॅट इज फायन सो आमी कांय प्रेयर करना शोल्डरार कांय करना सो तें तो देवा शिकता सगळें लाख्खे बॉन्डेजीस आनी सगळें लाख्खें हिलींग एड जालें सो एक हें आहा पळय स्क्रिप्चर seek his righteousness and his kingdom and all these things will be added unto you. Yes. And Matthew also 6:33. yes, and also walk in the spirit and the desires of your flesh will leave you, something like that. Right? तू तेन्ना देवाच्या उतराचेर हे कोत्ता चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलो लागता हें सगळें आहा तें संवसारी तुका सोडू नाका संवसारी वस्तू तुका सोडून वयताय हें देवाचें उतर सांगचें आमकां. Yes. आनी पूण तेन्ना आमकां हे हो स्क्रिप्चर खबर नाहलोलें हें आमकां खबर नाहलें पूण हें आम जिवितां पयलीं जालें तेंच वयलां लेटर वी डिस्कवर्ड दॅट हें खरें देवाचें उतर हेंय सांगता म्हणून की आम जालें तें जिवितां यू नो. Praise God. आनीक जालें मागीर वी वर लायक पोत्तून देवाचें उतर आयकोत आहाय आमी 2 म्हयने 2 months or 2.5 months 2.5 months or something. 2.5 म्हयने आमी दीस आनी रात देवा उतर आयकले. That was in lockdown. It wasn't for a week. It wasn't for a month. It was for like 2 months, more than a month. Okay. And only because, for example, so आमचे जिवितां ल्हान आसतना शिकलो तें आमचे भितर मोठी भरलो आसलोलें न्हू. एक दिसान तें वचपाना. एक दिसान आमी देवा उतर एकूच दीस आयकलें म्हणटू तें सगळें जें भरलोलें आहा मोठी तें एक दिसान वचना. ते बसोन देवाचें उतर आयकोन तें सगळें साफ जालें. रॉंग शिकवण आसलोली ती संवसाराची. ओके. एंड बाय दीस टायम हांव कॉन्फिडंट आसलें की हांव प्रेग्नंट आहा. आमकां ऑल्सो गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळ्ळें तेन्ना त्या 2 म्हयन्यां मध्ये. आनीक आमी दोगांय टंग्सान प्रे कोत्तालीं म्हाज्या पोटार हात दवरून. आनीक बेबी कडेन उलयतालें पोटार हात धरून. बेबी कांय नाहलें भितर पोटान कांय नाहलें कांय एविडन्स ना कांय ना बेबी ना कांय ना बट भावार्थान बेबी को उलयताले आमी की ऑलरेडी आहा म्हूण स्वतमानताय न्हू आमी. सो आमी जरी तर आमी स्वतमानताय ऑलरेडी प्रेग्नंट आहा म्हणून जाल्यार आमी ऑल्सो एक्शन करपा जाय. सो वी यूज्ड टू टॉक टू द बेबी एंड इमॅजिन करता दोगांय कितें बेबी ऑलरेडी बेबी आहा सो बेबी को उलयताले आमी लायफ कशें सामकी भुरगीं आहा म्हूण स्वतमानतालीं. ओके. सो मागीर तें कोत्ता मागीर म्हणटा सारकें. Then we continued and we got that. Then we went back to work. आम पोत्तून मागीर कामार लागले तेन्ना लॉकडावन बंद जालें. ओके. लॉकडावन बंद जालें आनी यू नो कामार लोक म्हाका म्हणपा लागलो ही तुका कितें जालां. ओय कितें हांव गेलोलें घोली भियोन कोरोना भियोन गेल्लें आनी हांव कितें म्हूण उलयता तेंकोडे आय एम नॉट स्कॅर्ड ऑफ कोरोना अशें कोन्न हांव उलयता तेंकोडे. कोरोना शूड बी स्कॅर्ड ऑफ मी लायक दीस. हांव कोरोना भिना पूण कोरोना म्हाका भिवपा जाय अशें कोन्न उलोवपा लागलें तेंकोडे वचोन कामार. आनी दे वर लायक वॉट कोण तो गेल्लो तो म्हूण रावपा घरा कडेन भियोनू तूं तशें कोन्न उलयता म्हूण. हांव गेल्लीं काय तूं गेल्लें काय म्हूण कित्याक आख्खे कामार हांव एकलें गेल्लें भियोन घरा कडेन रावपाक म्हाका ते वासमा आहलो म्हणून. आनी दे वर लायक सरप्रायज तुका कितें जालां कितें केलें तुवें जादू बी कितें केलें काय म्हूण 2 म्हयने घरा कडेन रावन. देन हांव तेंकां देवा उतर अशें करून सांगतालें पूण ते लोक देवा माननाय. ओके. ते आमचे कामार आहाय ते म्हणटाय देव ना. सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. म्हाका तेंकां सांगपाक खूब आगोड लागतालें. दे वर लायक सेयींग मी प्रूफ दाखय देव आहा म्हणून. ओके. सो बट तरी पूण हांव तेंक केअर करना आसलें. हांव तेंकां फकत सांगतालें आनी वॉट आय वॉज टेलिंग यू नो तेंकां न्हू एविडन्स दिसती पडटालें म्हगे जिवितांत बिकॉज ती जाणा आसलीं हांव केसलें आसलो तें पयलीं बिजूड आनी आतां कशें को उलयता तें. आनी ती जाणा आसलीं म्हाका आस्मा आहा म्हणून. हांव तें कामार मॅनेजराक फोन करून सांगतालें म्हाका आस्मा अटॅक येयला हांव कामार येवपाक शकना. सो तो जाणा आसलो म्हाका आस्मा आहा म्हणून आनी आस्मा आतां ना म्हणून. आनी आख्खो वरोसभर म्हाका कांय जावना. That year 2020 till I got pregnant, that full year when I was at work, केन्ना दुयेंत पडना हांव. आनी तेज्या पयलीं I used to go sick. हांव खूब दुयेंत पडटालें पत्तें. फोन करून सांगप पडटालें हांव सीक आहा कामां येना. बट ही ऑल्सो सॉ दॅट तो आहा तो म्हाजो मॅनेजर म्हणपा लागलो तो पयलीं म्हणटा म्हाका देवा उतरा येवचे पयलीं कितें म्हणटालो देव आहा म्हाका प्रूफ दाखय. मागीर तेणें म्हगे जिवीत चोयन तो एक दीस म्हणपा लागलो आपूण म्हणना म्हणून देव ना म्हणून आनी आपूण म्हणना देव आहाय म्हणून.
कित्याक एक दीस येतलो मे बी हांव बिलीव करपाक शकत देव आहा म्हणून. सो तेंच म्हणटा तें म्हाका व्हडलें आहलें बिकॉज तेणें जिवितां मुगेले चेंजीस चोयल्ले. सो ही वॉज ही न्यू इट दॅट कितें तरी हेगे जिवीत चेंज जाला बिकॉज हांव तसलें नाहलें पयलीं सो या दॅट वॉज अ बीग थिंग फॉर मी की हांवें कोणाकूय देवाची उतरां हें दिलें म्हणून त्या मनशाक जो देवाचेर विश्वास दवरना तो देव ना म्हणटालो न्हू पयलीं. सो तेका मातशी आयडिया मेळ्ळी देव आहा म्हणून. And so it's in process. He will accept Jesus at some point. And yeah, okay. So what happened when we continued. एक टाइम येलो की हांव म्हणपाक लागली कितें जाता कांय जायना. I'm not pregnant yet. Okay. And डाउट कसो डाउट येवपाक लागले. तुमी सगळ्यांक सांगपा लागली प्रेग्नंट आहा आनी तुम भावार्थान प्रेग्नन्सी आहा पूण प्रेग्नन्सी येयना. मागीर ती वारी येयली. तुम पटकून ती चिंतना सोतावपा लागली. होय ती चिंतना सोदावपा लागली की आमी इतली सामकी जाता जायना जाता जायना. होय सी हे थॉट्स येताय. सी आमकां न्हू आमच्या मोती थॉट्स येतायच न्हू कितना कितें थॉट्स येताय. आमचे केन्ना मोत एम्प्टी आसता ना केन्ना आसना. थॉट्स येतायच सो हे थॉट्स येताले आमच्या मोती आतां हे चड जावपा लागले. बिफोर कितें जातालें थॉट्स येताले पूण आमी देवाचें उतर घेवन देवाच्या उतराचेर स्वत मानतालीं. तूं म्हाका सांगनाका हांव प्रेग्नंट ना म्हणून हांव प्रेग्नंट आहा थॉट्स येताले हांव हूंय आहा तूं प्रेग्नंट ना तूं. पूण तेन्ना देवाचें उतर घेवन तें आमी सारकें कोत्तालीं आमचें मत. पूण आतां कितें जालें आमी ते थॉट्स एक्सेप्ट करपा लागलीं हिंगा आनी तेचेर मेडिटेट करपा लागलीं. ओय जायना. सो आतां कितें करपाचें ब्रदराक कॉल करया म्हणलें. आतां आमी आख्ख्या टायमार केन्ना ब्रदराक कॉल करना माग म्हणून ना म्हण कांय ना. आमी फकत तेगे टिचिंग्स आयकतालीं. कॉल कितें केलें फकत कितें मेसेज घेवपा लागलो ब्रदर सो कितें रॉंग करता काय म्हणून जिवितां म्हणजे कितें रॉंग करता जाल्यार करेक्शन करपा लागून त्या कारणान कॉल केलें. प्रेयर करपा न्हू. प्रेयर करपाक केलें नाहलें. पूण आमकां कितें दिसलें ब्रदर आमकां कितें पूण सांगतलो अमके कडेन करेक्शन कराय आनी तुमगे बेबी जातालें. दॅट वर्ड ऑफ नॉलेज रिमेंबर वर्ड ऑफ नॉलेज पळयत आमी सांगता चोय कोणाक कितें प्रॉब्लम आहा तूं तेका वचोन अमकें सांग. सो आमकां कितें दिसलें पळयत आमी तेका सांगतलो मागीर सांगतलो आनी आमकां कितें मेसेज मेळटली तशें करून आनीक आमी मागीर तें करेक्शन करतले तेंकां. ब्रदरान कांय सांगोना. हें केलें तेणें प्रेयर केलें. होय आमी सांगोलें नाहलें. प्रेयर केलें तेणें बट कांय जावना. आफ्टर प्रेयर करून आनी कितें जावना. सो टायम बिकेम टू नो ब्रदरान कितें म्हणलें आमकां मोतीच्या शिरपांतले भायर काडलाय न्हू गॅलेशियन्स 3:13. तो स्क्रिप्चर दिले तेणें आमचे कडेन आनी मागीर तो मेडिटेट करपा लागले. तो शिकोवपाक लागले आनी ब्रदरान कितें सांगलें म्हाका तो स्क्रिप्चर घे सगळी काबार कोराय म्हणलें हाका कर्स आहा तो. सो तो स्क्रिप्चर घेयला आमी मेडिटेट करपा लागले ते स्क्रिप्चराचेर आनी सगळी ते सोजमिकाय घेवपा लागली कितें तें सारकें सगळें तें आख्खें मेडिटेट केलें सोजमिकाय गेली तरी पूण कांय चेंज कांय ना कितें ना. सो बेजिकली इनपेशंट आमकां बेगीन भुरगीं जाय आहलें. पासियन्स पिड्यार जावपा लागलें. पासियन्स पिड्यार जावपा लागलें. तो शैतान सारको भितर येवपा लागलो मनांत. होय आनी तो कित्याक भितर येयलो आमी अलाव केलें म्हणून. होय आमी ते थॉट्स एंटरटेन केले. परमिशन दिलें. येस आनीक पोतून देन वी केम करेक्शन केलें थिंगा आमकां कळोन येयलें की आमी वी शुडंट बी डुईंग दीस. आमी सुसेगाद पासियन्स काडून तेगे उतर शिकोवंक जाय. आमची मोर एंड मोर डीप वयता तितलें आमकां मोर सोजमिकाय मेळटली आनी दॅट्स वॉट वी डीड. वी वेंट स्टडींग नाव एट द एंड आतां कितें म्हणलें जाण तूं चोय पोत्तून आमी वी वर लायक आमकां बेळसांवच्या फाटल्यान धांवताले आमी. बेळसांव दीत तो जेजू फाटल्यान धांवना आहलीं चड धांवलीं जेजू फाटल्यान बट सामवे आमकां आमच्या काळजां कितें आहलें भुरगीं बेगीन जाय आहलें. मेन फोकस भुरग्याचेर घालो. होय सो भुरग्याचेर मेन फोकस आसतना कांय जावना. होय देवाचें उतर शिकतालें आमी खरीं पूण क्वेश्चन चोय तुका आतां अस्थमा गेलोली न्हू तूं देवा उतर आयकून जेन्ना तुका पोतून बरी येयली चोय खरें आहा हांव प्रेग्नंट ओ ना कित्याक जायना तेदो तुका तें चिंतून येवना देवान चोय आपणा आत्मा आहलोले ते आपणा जिवितान ना. सो तो गॉडली थॉट येयना आहलो मनाक तो विश्वास येतालो तो सगळे येताले पूण ते येताले पूण डॉमिनंट थॉट खंयचे आहले
हें जालें ना पूण हय, तें तें जालें जालें. पूण हेंय जावंक जाय न्हू अशें करून चिंत्तालें हांव. पूण ओके, तो थोड मागीर कितकोन भायर वयता तूं which thought about डॉमिनंट थॉट dominant thought. Okay, हिंग dominant thought हांवें entertain केलो न्हू, एंटरटेन केलं तेणे भायर हय. उडयला तेणे भायर उडयलें ना. भायर तो उडयलें. गेलो तेका लागोन आमी पाशेंस नासल्या भशेन जालें न्हू, बिकॉज आय डिडंट टेक put it out, allow केलो. Yes. आतां तेंगे इंटेंशन कितें जालें म्हाका जाय भुरगीं आतां हय. कित्या जायना सो देवाचे सान तेंगे उतर मातशें फॉल्टर जालें आनी ती बेसांवाची येयली हय. जाय कित्या जायना सो instead of the blesser they started asking the blessing. Yes, but before we were after the blesser. But Yes. see how we came to the blessing again, potun. The thought, yes. Okay, so then कितें जालें potun आमी कितें चिंतलें आमी vision बरोवया according to Habakkuk chapter 2 verse 2. Yeah, yeah. तें vision बरयलें. देव सांगता न्हू तुमकां कितें जाय तें बरोवया तें आनी तें time according to the time येतोलें मुखार. अनेक ना तेज्या पयलीं अनेक टेस्टमेंट चलयले आमी कोण एकले विजन बरयता आनी अमक्या दिसा तेका अमक्या मान सेट करता अमक्या मान सेट करता आनी विदीन त्या मानता तेका तेंगे जाता भुरगीं त्या टायमार एक्झॅक्टली त्या टायमार विजन बरयता त्या टायमार सो आमी कितें चिंतलें त्या भाशेन आमी विजन बरोवया अमको देवा टायम सेट करया आनी भुरगीं जातालीं सेम ते जालें न्हू आमची But we don't know how much effort she had put, behind. हय तेणे कितले लेबर केल्लो तो तेगे मायंड रेस्टा हाडपा. We don't know about that. आमी म्हाका टेस्टिमनी चोयलोली एंड रिजल्ट. ओके, आनी सो आमी कितें केलें आतां म्हणलें कितें आतां ह्या वर्सा पयलीं भुरगीं जाय आमी टेस्टिमनी बरोवया विजन बरोवया आनी ह्या वर्सा पयलीं आमी बेबी जाता म्हणून सो बरयलें आनी आमी म्हणटाय तें बरे भाशेन आनी एंड ऑफ द इयर येयलो दुसरी जानेवारी येयली भुरगे नो सायन आनी that time we were like हे कित्याक काम करलें ना आमगे सगळे प्रेयर तर आन्सर जाताय आतां हे प्रेयर आन्सर जायना आनी भुरग्याचे फुडें कित्याक ब्लॉकेज आहा अशें करून मतीं येवपा लागलें आमकां पातोक लायक सीन कॉन्शियसनेस येवपा लागलें हाव टू एक्सप्लेन दॅट कितें वायट कितें आमच्या जिवितांत कितें आहा उरलें काय काबार करपा जाय म्हाका ते भाशेन कितें थॉट्स येवपा लागले गिल्ट कशी हय कितें म्हणजे खंय तर करेक्शन करपा जाय आमी आमच्या जिवितांत तेका लागून आमी गुन्यांवकार पूण एक्चुअली कांय ना आमी सगळें जेजून नितळ केलेलें आहा व्हेन यू बिलीव रायट ओन्ली व्हेन यू बिलीव आमकां जेजून सगळीं पातकां धुवन आमकां नितिवंत केलाय रायचस केलाय चूक खंय जाली आमी तें कॉन्फिडन्स पयलीं हाल तें थिंगा धरना स्ट्रॉंग धरना कॉन्फिडन्स आहलो आमचो कॉन्फिडन्स आहलो म्हणजे मातशे मोहिनी गेले मानस गेले तशें वयता वयता डावन दुबाव येयलो पूण दुबाव येवपा फर्स्ट कारण आय वॉन्ट टू से इट अगेन वी एंटरटेन दोज थॉट्स वी यूज्ड टू टेक देम आउट विथ द वर्ड हे थॉट्स पयलीं येताले पूण आमी देवा उतर घेवन ते काबार करतालीं पूण आतां देवा उतर घेवन काबार करपाचे सोडून आमी ते घेवन मेडिटेट करपा लागलीं कित्याक जायना करून ओके सो पयलीं आमी इतली सेलिब्रेशन केलें आमी प्रेग्नंट आहाय म्हणून ऑलरेडी रायट पूण आमी तेन्ना बिलीव करताले कितें आमी प्रेग्नंट आहाय म्हणून आतां आमी म्हणटाय कितें प्रेग्नंट नाय कशें बिहेव करताय प्रेग्नन्सी रिजल्टा धाटी धांवताय बट द बायबल इज सेइंग रायट वी आर वॉकिंग बाय faith and not by sight. We were doing it before, but we were walking by sight here, not by faith. Like वेवरी जावपा लागली वेवरी जावं लागली आनी बायबल कितें सांगता जो मनीस वेवरी आहा लारा सारको तेका आनी कितें प्रेयर आन्सर जाता म्हूण समजना जाता म्हूण समजनाक हय so see we were wavering here okay and आता since आमगेले विजन सारकी जावना म्हणून आमी जोसलीन सिस्टरी कॉल केलो आनी ते विचारपा ओके व्हॉट इज दॅट वी आर डुईंग रॉंग आमी विजन बरोवप रॉंग केलें देवा टायम दिवप अशें करून देवा टायम दिवपा जायना आमी टायम दिल्यार जाता हें म्हाका जाण जावपा जाय आमी तें कॉल करता कितें जाणा कॉल करता फकत शिकपा उतर प्रेयर करपा न्हू फकत शिकपा उतर कित्याक आमकां आमच्या जिवितांत करेक्शन करून सामकें सगळीं सारकें करपा जाय आहलें कितें रॉंग जाल्यार कितें रॉंग आहा जाल्यार सो तेका हिस्टरी कॉल केलें आनी द फर्स्ट थिंग शी मेन्शन टायम म्हण आमी तें कांय सांगूंक ना टायम लिमीट लायक वॉट आनी आमकां सामकें तकलेन येयलें तें आमी देवा टायम सेट करता पयलीं सेट केलो म्हणून म्हणपा लागलें तुमी देवा टायम दिवं जायना आमकां अमके टायमार भुरगीं जाय म्हणून अशें म्हणपा लागलें आमी तेका सांगलें नासलें आमी तें विजन बी बरयलो पयलीं तेका पळयत आत्म्यान सांगलें आनी तेणें आमी पळयत आत्म्यान तेगे तोंडांतल्यान आमकां सांगलें
So it was like confirmed. देव उलयलो तेगे तोंडांतल्यान. तुम्ही टाइम दिताय मग आपल्याक. Okay. नेक्स्ट डे कितें जालें, नेक्स्ट डे ब्रदर जॉन्सन परतून प्रिचींग आयकुपा लागले आमी दोगांय. सो थिंग ब्रदर जॉन्सना कितें सांगलें तेंकां, अरे ब्रदर जॉन्सन तुमी एनी कोणी भुरग्यां कडेन तें हेडपा नायफ दितो काय म्हण, कितें डेंजरस ना काय म्हण नायफ दिवन भुरग्यां कडेन. सो या ती नायफ डेंजरस भुरगीं मागले रडले लेगून यू कॅनॉट गिव नायफ दिवपा जायना सुरी दिवपा जायना तेंकडे प्ले करपाक, बिकॉज यूज करपाक ना. आनी तूं जाणा दॅट इज ते डेंजरस म्हणटा का हें जाता म्हणटा काट करता म्हणटा का हातीच काट करतलो तें गुंड घालतलो दिवपाना भुरग्याकडे, भुरग्याक दिवपा न्हू. सो माल पडटलो माल पडटा हें म्हाजे सारकी मोती उरलें म्हाजे दोगांयचे. सो तो डायरेक्टली डॉक्टर जाता गो म्हण शिकनासतना तो डायरेक्टली डॉक्टर जाल्यार लोकांक मान उडयतालो म्हणून. सो हें मोती उरलें, हें मोती कित्याक उरलें. सो मागीर कितें दिसलें आमकां, आमी कितें तर नको हें देव तर तेका लागून हें जाता डिले जाता. बिकॉज देव हें भुरगीं पळय आमकां आतां आहा तें भुरगें फर्स्ट ऑफ ऑल तेजें भुरगीं आमचें सेकेंड. सो तो आपणा भुरग्या ही विल नॉट पुट ते डेंजरान घालपाना दिवन होय बापूय आपणागे भुरग्या वायट जावपा दिवपाना, वायट जावपा करपाना. सो आमकां कितें तर शिकोवंक जाय, तें उतर शिकपा जाय. सो मागीर एश कोन्न कळ्ळें तुका. सो आमकां कांय आयडिया ना की कितें जावपा तें फुडें लेगून आमकां. होय बिकॉज बट गॉड न्यू मुखार कितें जावपा आहा तें. सो तेका आमी स्ट्रॉंग जालो जाय आसलीं देवा उतरां. आनी बट यू नो आमी चोय वेवरी आहालीं, वेवरी जावन प्रेयर आन्सर जातलो, प्रेयर आन्सर जायना वेवरी जावन. सो गॉड वॉज ट्रायंग टू टीच अस रायट टू बी स्ट्रॉंग इन द स्पिरिच्युअल वॉट यू सी, स्टिक टू इट म्हणून हालनाकाय. आय लायक युअर पॉइंट बेनिवा. तुम्ही म्हणले तें सारकें म्हणलें, देवा जाय आसलोली तुमी आपणागे ओळखी घोट्ट जालो, आपणागे उतर तुमी शिकलोली, देखून देवान तुमकां तो पनिशमेंट न्ही पूण ती कितें मुखार वचून तुमकां वायट जावपा नाका म्हूण तो तुमकां शिकयतालो. आपणागे ओळख शिकलो जाय आसलोली सारकें. पूण आमकां त्या टायमार कांय अंडरस्टँडिंग कितें नासलें, कितें जाता तें कांय खबर ना. बट आमकां एक कळोन येयलो कितें देव आमकां शिकयता कितें आनी तो आमकां स्ट्रॉंग करता. होय तें आमकां खबर आसली बिकॉज वी न्यू इट दॅट जीसस इज टेकिंग अस स्टेप बाय स्टेप म्हणून मुखार. ओके सो तें जालें. आनी दॅट टायम दोजलीन सिस्टरान कितें सांगलें आमकां, तेणें आमकां एग्जांपल दिलो. तो फार्मर एक बी रोवपा वयता शेतांत आनी तो ती बी रोयता. देवाची राज कितें, देवाची राज ह्या फार्मरा सारकें जो वचोन बी रोयता आनी न्हिदता येवन घरा कडेन. तो थिंगा बसोन चोयीत रावना बियेक वयर सोदता काय ना ती. तो येवन घरा कडेन आपलें काम करता न्हिदता, वचोन मे बी शिंपता आसतलो एट द मॅक्स रायट. तो घालता पूण स्क्रिप्चर घालया बाय, तो स्क्रिप्चर घालया. चोय तुमकां आनी 15 मिनटां हाय. जावपा ना खबर ना खबर जावपा ना, दुसरी पाट कंटिन्यू करूया. ओके मार्क 4 घाल बाबा रेश्मा to 28. तुमगे कित क्वेश्चन हाय चोय तुम क्वेश्चन विचारपा जाय बाय. अलिशा सेनोरा म्हणून विचारता कोण ते आमगे जेनिफर क्वेश्चन विचाराय गो बाय तांकोडे. मार्क 4 सिस्टर, मार्क 4 26 to 28. आणि कोणाक लायक यू नो विचारपा जाय जाल्यार यू कॅन इवन कॉन्टॅक्ट मी पर्सनली. ओके ओके मीना कितें विचारपा जाय जाल्यार विचाराय. सगळें तांणी सांगिल्लें तें तुमकां कितें पूण दुबाव आहा न्ही, विचाराय न्ही क्वेश्चना. ओके कोण वाचिता? मीना वाची. आहा मुगो ते मीना वाच बाय. ओके सिस्टर. हुंयचे 26. आनीकूय ताणें म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी रोवता. रात आनी दीस तो न्हिदलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांय नकलो. जमीन आपणा ओस्तोगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणोस आनी शेकी कोणसांत गुळगुळीत घोडटो. आनी शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणून रोकडोच तो विलो लायता. अशें देवाचें राज. येस सो पळय कितें
थंय पळय इंग्लीश सांगता म्हाका तो ह्या तो शेतकामत्या तो बी घालता आनी तो तेका कांय टेन्शन ना, वरीच ना, कितें येना तेका, तो घालता आनी आपूण सुसेगाद रावता. आनी मागीर ती बी तिका हें जाता, मॅच्युअर जाता इन टायम, सीड टायम एंड हार्वेस्ट. सो आनी ती मॅच्युअर जावपाक मागीर ती एक टायम येता फळ दिता मागीर, एक टायम येवका न्ही. सो हिंगा आमचें तें इनपेशंट जालें आमचे मदीं रेकॉर्ड, पाशेंस ना जालें. सो आमी ती बी आहा ती पोतून फोंडोवन चोवपा लागलीं, जालें काय कितको न्हू आमी इम्पेशंट वचोन आमी पासियन्स नाहलो न्हू, आमकां भुरग्यां आतांच्या आतां जाय आसलें. सो आमी वेवरी जें जातालें दॅट मिन्स इन अदर दुसऱ्या उतरांनी आमी ती बी काडून पळयतालीं. थिंगा बसून आसलेलीं बी जाता काय तेन्ना ती चोवपाक. पूण फार्मर कितें कोत्ता, तो शेतकामती तो थिंगा बसून शेतां रावना दीस रात, तो वचोन घरा कडेन आपलें सगळें काम कोत्ता, न्हिदता उठता. तेन्ना म्हणल्यार थिंगा बी किल्लो जाता, पिसफूल आसता. तो कांय चिंतना बियेचें, हय. चिंतून पूण पडला आमी हिंग कितें कोत्तालीं ते बियेसान चिंतून तेजे फाटी लागोन तशें करून बी किल्लो जाता. ती बी किल्लोवपाना तशें करून. पोतून काडटालीं भायर, हय. पोतून काडल्यार तेका रूट कशी घेतली, रूट घेवपाना, रायट. सो आमी पिसफूल नाहलोलीं हिंगा. आमी फक्त ती बी जी रोयलोली आमी काळजां पयलीं स्टार्टींग आमी देवाच्या उतरां येयले तेन्ना ती बी आमी आतां फोंडपाक ट्राय करपा लागलीं. आमच्या अनबिलिफान, आमच्या लायक दुबावान. आनी मेन थिंग म्हणल्यार कितें, ही बी पळय कितें ती हें जाता न्हू, रूट घेता न्हू, ती मूड घेता तेन्ना ती दिसपडना म्हाका, कांय दिसना. पूण तेन्ना तो देंवचार तोच दुबाव हाडटा त्या टायमार, ते मूंड घेता तेन्ना. आनी ऑलवेज मूंड तो स्ट्रॉंग आहा न्हू, द स्टॅम्प ऑलवेज स्ट्रॉंग आसता, घट आसता. बाबा क्वेश्चन आहले विचारया तांकां. राव बाय स्क्रीन काडी रेश्मा. सो दिस हे लास्ट हेजे बंद करया, कळ्ळें? आतां हो स्क्रिप्चर तुमी बरोकन वाचाय, मार्कू 4:26. ओके, पोतून वाचाय, ती पोतून येतली. सो तो होमवर्क तुमकां. आतां कोणाक क्वेश्चन आहा तेणी सांगिल्लें तें सगळें समजलां? कोणाक कितें दुबाव आहा? जॉयसी, मला तुका कांय दुबाव ना? जेनिफर, तुगे कितें क्वेश्चन आहा गो बाय? रे तो जेनिफर, क्वेश्चन कितें आहा बाय? समजलां? वय समजलां सिस्टर. तेगे म्हाका सगळें अशें करून कितकोन भावार दवरूंक जायो देवाचें, तें म्हाका सगळें अशें करून अंडरस्टँड जालें आतां अशें करून. आनी तुवें आयकिलां न्ही तें कितकोन कुशीन सोदतालें, परतून येतालें. हय. चोयलां? आनी कितू वेळ ताणें देवागे उतरां दिलो. ती चोयलां वचून ती होमवर्क करूं लागोली. परतून तें उतर कितें म्हणटा दुसरें वचून शिकोवपा आयकूंक लागोली. शिकपा लागोली ती, स्टडी करपा लागोली. वयवो ना? पूण तांकां तें सोयताना एकली सोडली ना. सो तेच भाशेन आवय ह्या म्हयन्यान जालो ना, हें कितें कोत्ता तूं मागीर? तें बी रोयलें तें तूं पोतून चोयता तें बी जाता काय म्हूण. तें किल्लोलां, तें हें जालां, पोतून चोयता. पूण तो जेजू कितें सांगता, तें बी रोय आनी तूं सुसेगाद न्हीद. तें बी आपुणू वाडटलें. वयवो ना? हय सिस्टर. तांकां क्वेश्चन आहलें विचाराय मुगो. कोण ना काय ना? आंटी हिंग विचारपा नाका जाल्यार म्हाका पर्सनली कॉन्टॅक्ट पासून करपा जाता. हय हांव तांकां नंबर जाय जाल्यार मागीर नंबर दिता. नंबर रायट ना. बरें नंबर घाल बाय बिनेवा. जस्ट टाइप इट ना. हय मागीर तेको विचाराय तुमी, ते मागीर उलयता तुमकोडे. ओके ओके ओके. आनी कितें आहा जॉयसी? कितें क्वेश्चन आहा? ना सिस्टर. ओके. Praise God. So amazing, isn't it? ती कितें म्हणटाय ताका लेबर कोत्ताय, काम कोत्ताय. आनी कितें म्हणटाय ताका फातिमा? वावर कोत्ताय सिस्टर. Tokos gain. That is very important. Not just tokos काडटाय. आनी थंय एक सिरियल आहलें तें चुकपा नाका, सास बी कभी बहू. तें चुकपा नाका, तें चुकल जाल्यार मागीर
सगळी मिस्टेक जाता पण तेंगे तो सगळो डिझायर गेलो गेलो होय आणि नाका टीव्ही ना काय ना न्यूज ना लाईफ चेंज जालो प्रेज जीसस But sister, the topos, I just want to explain something. You know, the topos no, the beds are made on Simon topos no. The topos kelte mi, devage utu shinkpa, give ponto, devan amka kuch beds on the whole day. Beds on give pan. So, praise God, because am ek baar chinta hai no, am topos kel mu tyang beds are meto mu. होय होय Like आमचे मोना उतले तेन टोकोस केलो म्हणून ते मेड म्हणून ते देवान आमक ऑलरेडी तो he kept everything for us. Only thing we have to labor ते कित दोलते आणि तो कोण तो देव तो जाण जावपा होय देवागे मोग आणि त्यांनी काय बर कोण म्हणलचे ओ देव कितू मोग आडतो आमकां कळ्ळें आमी वाचप कोता शिकोता देवागे मोग तांक आपणायले तेणे तांक कळ्ळें देव फकत मोग म्हूण देव मनशा वन्ना देव मनशा जायत दित म्हूण प्रेज गॉड नंबर कायला होय नंबर बरो येता गेलो हा थँक्यू सिस्टर आणि फोन कर डायरेक्टली फोन करपा जाता मीना बिना ओके प्रेज जीसस ओके सिस्टर आणि देवागे उतर वाचाय गो बाये ते देवागे उतर मनशा निवड कोत्ता ताणें सांगलो ना ताका आस्मा आगलोली उबोश आगलो ताका उबोश बेस्ती निवड जाता ना न्ही ते देवागे उतर बसून वाचत म्हणल्यार तेगे उबोश पासून गेली सारखे क्लियर जाले ते क्लीन जाले आणि मागीर ताणें म्हणलें अरे मुगे उबोश खंय गेली आणि फ्रांसिस्कोगे शोल्डर चोय तेगे भुज दुखताले आवय दुख जाता ते उतरान तेगे भुजूय निवड जालें explain what just happened literally come out some mute सो ते भाशेन देवागे उतर कितकोत म्हूण आमकां कांय खबर ना पूण भितरल्या बायलां आमकां दुबाव आसना दुबाव पासून दुबाव येता तेदो मागीर ती उलोवपा शिकोवली ताका सांगपा कुशीन सोर म्हण तुगे आमगे जिवितां काम ना तूं कुशीन सोर म्हण सो देव धाडना न्ही आमचेर तें वायट येता तें कुशीन काडून मागीर देवागे उतर आमकां शिकयता सो देखून उतर शिकपा जाय प्रेज गॉड सो ते पाटी आमकां रॉकी सांगतालो यु नो रॉकी आपणा उतर मेळ्ळें आनी आतां आपण भिना म्हूण आपणा भिरांत ना म्हूण कित्याक ती भिरांत भायर सरली ताका कळ्ळें तो कितू जॉयफूल जालो सो ते भाशेन देवागे उतर आमकां शिकयता कितकोन मोनाची नोसोडणी करपा ती कितकोन जिवितां करेक्शन करपा तें आनी ते बायबलाचे हाते भाशेन आमी जिवीत कितकोन जियोवपा तें आनी प्रेयर मागणें बरे भाशेन करपाचें सारकी करपा तें you know आंटी एकू वीकूच ट्राय करपा जाय सगल्यांनी दिसान रात देवाचे उतर शिकपा they will experience so much of God's love and they themselves will see how God is working in their life without even asking just even give a try if तुम्ही तशकोन दिसान रात आयकोना एकू वीकूच करूंक जाय होय चोयला कित सांगलें तें आयकलें ताणें न्ही एक सुमानो तुमी बसाय फकत युट्यूब घालाय कानांत आनी आयकाय देवागे उतर चोयता कोंकणी टिचींग आसलें हांव घालता तुमकां ग्रुपांत ओके सगळीं ते पोतून आयकाय एक मनशा समज तूं जाण जावपा जाय न्हू जाल्यार तेको तूं 1 वर समज तुवें आयकलो 2 वर आयकलो जाल्यार त्या मनशाची सदमान ना पावना काय तूं एक मनशाचो जाण जावपा सारको घरांतले तो कितलो बरतो तेजे बद्दल टायम स्पेंड करपा जाय जाता तितलो तूं इतलो टायम स्पेंड करता तेन्ना तूं कळोन येता जेजू कोण तो सारको कितलो मोग आसा तेमच्या कळटा तेजो मोग कितलो व्हडलो तो सो तूं स्पेंड करता तेजो मोग तूं कळोन येता तेन्ना तूं भिना कित्याकूय भिना सो तूं स्पेंड टायम कोण टायम तो स्पेंड कोण जाता तेजे बरें बरोबर जाता तूं कितको करतलें होय तूं ताका वळखतो कितको करतलो सो आमी पयलीं टायम सेट करतालीं आमी देवा पयलीं टायम टेबल केलें टायम टेबल 1 वर दिलोलें 1 वर होय देवा 1 वर दिल्लें स्टार्टींग आमी जेन्ना सगळें टायम टेबल केलो तेन्ना आमी म्हणटालीं आमी म्हणटो म्हूण देव दितलो बट ना आमी तो टायम टेबल लाको भायर मारलो भिना उडयलो आनी सगळें लाको टायमूच देवा फुडें केलो आनी
की जाणटो जेवण लेकून आमी इतलें कोन्न हाली फोकस करना हाली जेवपा त्या टायमार. ओ या पयलीं आमी जेवणाचेर फोकस घालतालीं बरोबर जेवण जेवपा जाय. आतां फकत देवाचे उतर खावपा लागला दिसान रात आनी एक्चुअल जेवण आहा तें कितें खाता मेळटा एकदम टायम मेळनासलो रांदपा. प्रेज गॉड. होय सारकें होय सारकें म्हाका समजत तें. प्रेज पयलीं जेवणा फाटल्यान धांवता पळय आमी जेवण बरें ऑर्गेनीक फूड आं बरें हेल्दी उरपा लागून सारकें म्हारग जेवण सारकें. सो तें कितें हाडल्यार बरें पडटलें आमकां म्हणजे बरें जातलें. भुरगीं हय आतां जेवण केन्ना एक टायम येतालो फास्ट फूड ऑर्डर करतालीं. टायम ना म्हण रांदपाक. उतर आयकोन दिसान रात टायम ना. टायम पिड्ड्यार करून ना बेश्टो संवसारान टायम पिड्ड्यार करून ना देवा उतर आयकोन टायम मेळनासलो आनी टायम मेळना म्हणून आमी फास्ट फूड ऑर्डर करतालीं. तेका लागून ते कांय इफेक्ट करना पळय जेवण कितलेंय तो वायट जें पूण तूं कितें हात तेजें कांय ना उतर कितें देवा हाता तेजी आहा सगळें जें तितलें. प्रेज जीसस. चल आतां आमी बंद करुया मरे हिंगा. थँक यू मोगाची आमगेली बिनेवा फ्रांसिस्को टायम तुमी स्पेंड केलो आनी येयली म्हण. आनी दुसरी सोनवारा मागीर सांगाय आमकां ओके मुखार मागीर कितें जालें तें जाण जावपा जाय न्ही. ओके या मुखार ते दॅट इज मेन एक्चुअली बिकॉज जीसस वॉज आमकां तयार कोत्तालो मुखार तुफान येतलो तेका. होय होय तेंच आतां तें तुफाना खबर जाण जावपा जाय दुसरी पाटी. प्रेज गॉड. ओके चल फातिमा क्लोजिंग प्रे कर बाय. ओके बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा बापा मोगाळा जेजू मोगाळा पवित्र आत्म्या तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास बापा आर्गां मोहिमा आनी दिनवास ह्या दिसा पासत हे घोडये पासत. जेजू तूं कितलो बरो मोगाळ आनी काकलुतसार. तूं आमचो कितलो मोग करता जेजू. तुवें आमकां एकल्याक हांगा एकठायल्या तुका आर्गां आनी दिनवास. आमी तुका आर्गां दिता सिस्टर बिनिवा आनी ब्रदर फ्रांसिस्को पासत. ती आपलो वेळ काडून हांगा आयल्या जेजू तुज्या बरेपणाची तुवें तांच्या जिवितांत केल्ल्या विस्मिताची गोवायकी दिवंक आर्गां जेजू. पवित्र आत्म्या जी शिकोवण आमी तांचे गोवायकेंतल्यान आयकल्या ती आमी आमच्या काळजाचे बरे जोमनीर पडल्या म्हूण आमी सोत मानता. जेजू तुजे उतर म्हणटा प्रातून मागशा तितलें आमकां मेळना ओय आमी सोत मानता. जेजूच्या नांवान मागता आमेन. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. आर्गां जेजू. आमेन.